शेंटा उड्डा बसताना कित्याक ते तूं दुनिया बरो जाणा गोरिबानी गिरेस रोचना तुजी गोरिबाची कोण काकूत कोरिना गोरीब संसारान जियोन फायदो ना मोठा देवा फाटल्यान जीव वाटप आमच्या पासून असा तो उडून असल्यार मुनशाक मागतात कोनशाक गोरिबामध्ये करून मोगो देवाचे बोललेले असताना गोर देव गोरिबाचेर घालनालो देखून हांव तुका शेंटा आनी गुंटा गोरिबाक ह्या संवसारांत लेवो देवाक शेंटा उड्डा बसताना कित्याक ते तूं दुनिया बरो जाणा गोरिबानी गिरेस रोचना तुजी गोरिबाची कोण काकूत कोरिना गोरीब संसारान जियोन फायदो ना गोरीब संसारान जियोन फायदो ना ही आमची इंडियेक जोय स्वताचे न्हू पूण फोटीचे जाता कारण आमची इंडिया चलयतलेच मनीस फोटीक देते तू कोण फुडयलो दोतोरा देवा फाटल्यान आमी दोतोराक आमचो देव म्हणून मानताले कुमसाराक पासून आमी गेल्यार आमी सगळीं पातकां सारकी पाद्रीक सांगून आसले दोतोरांक आमी सगळे सारके स्कुटावन सांगताले आनी आखरे कांय थोडे दोतोर गांतकी जुदासा भाशेन जाले तूं जाणा म्हजे किडनीन फातोर जाला न्हू तो फातोर काडून हांव एका दोतोराशी गेलो पूण त्या दोतोरान म्हजी किडनीच काडून कोणाक कोणास लाखांक विकली खंय अरे मागीर तुवें पुलीस कंप्लेंट केली ना पुलीस कंप्लेन केला हांवें आनी कोर्ट केसूय फायल केल्या मागीर पूण केस खंय पावल्या ती कोणूच म्हाका सांगूं नको पुलिसांक विचारल्यार पुलीस म्हणटा म्हजी केस चलता म्हणून आनी आदवोगादाक विचारल्यार आदवोगादूय म्हणटा म्हजी केस चलता म्हणून पूण चलोन चलोन खंय पावल्या ती कोणूच म्हाका सांगूं नको पूण तूं म्हाका एक सांगशी सात जाल्यार सांगता म्हाका जाल्यार जावपा ना पडे खरेंच देव आसा ह्या संवसारांत देव ना जाल्यार दीस आलो रात आनी रात आलो दीस कोण कोता प्रायम मिनिस्टर मोदी तुमचे बरे मातशे तुका दीस येयले म्हण रोखडे देवा उबरिकात कोताय आनी सुका दीस येता तो तुम देवा उबरा सोय ना म्हणजे तुका दीस तुमचे देव धाडा आनी सुका दीस कोण धाडा देव सारू जाण जा तूं देवा सुद्धा तो देव सणना तूं सणता देवा बोगलेचो आज पाट म्हणटाय देव मेळा देव मेळा देव मेळा देव की सांडलेलो देव हा थिंगा तूं सांडलेलो देवा बोगलेचो आनी आतां तूं देवा मेळा तूं देवा देवावर कितें उलयच ना मला चिंता चिंता तुजे कितें कितें उलय खरेंच तूं पिसो कोणेच जर तुका तुजे पळोवपाक तूं पिसो कसो दिसताय पूण उलयताना खूब शिकलोलो कसो उलयताय चड शिंगताय ते पयलीं पिसताय न्हू पूण थंय तूं कितें दोतोरान पळय किडनी काडल्या न्हू तें नांव म्हाका सांग हांव चोयता तो दोतोर कितू कापस्ता दितो आतां तूं म्हणचे किडनी म्हणा कितें चल मात्रे दुखला पूज म्हणून अरे पूण तूं कोण हांव कोण खबर ना तुका ना हांव ठेवायचें म्हाका मेळटाय अरे हांव कोण खबर ना तुका अरे ना अरे हांव मामलादार मरे माजोडीचो मामलादार माजोडीचो अरे कोणे केलो तुका मामलादार अरे आमी गांवच्या भुरग्यांनी कोणाय पाटी मरे चोर पुलीस मरे घेवन दवरली तिने म्हाका कोण एकल्यान म्हाका मामलादार केलो त्या दिवसा मामलादार मामलादार म्हणे हे पळय आसा ते माय पाय कोत्तात पाप आनी ही पळय तांच्या पापाची तांची भुरगीं दितात जा आनी भुरगीं कोता तो बाप माय पाय कितें तिने जाप तूं कोण हांव कलेक्टर न्हू थोडे आमकां आदोगादांक लॉयर्स लायर म्हणजे आमकां आदोगादांक फुटींग म्हणटात पूण आमी कोर्टांत ती फुडें आमची बसप न्हय तुमचे बसप माता तुमकां कायद्याच्या नितीच्या हातांतली सालवार तुमकां लागून आमी कोर्टांत फुटी मारतात आनी आमकां पदक नासतना तुमकां लागून आमी पातकांत पडटात आनी वेल्यान तुमीच आमकां आदोगादांक लॉयर्स लायर म्हणजे आदोगादांक फुटींग म्हणटात सायबा भोगूच सांगता ते जाणा जावन न्हय नोको जावन आमकां आदोगादांक फुटींग म्हणटात भोगूच तांकां भोगूच कितें जालां गो
ना ते सुण्या म्हणून दिस काढपाक सुणे होय कोणी आगो तुमची सुणे कोणचं हे सुणे हे सुणे होय सुण्या सांगा तू दामाक जात तुम्ही की काय बसती सुने होय माझरा तू बरे हा होय तू बरे हा माकुल लुक्स नाही गो मुझे कॉलेज गर्ल्स क्रेजी जाता है को तोड़ा तो मुकले रे राता है को मागा कॉलेजची जोडवा तुझी क्रेझी जाताई रे उठा तोडा चेरी अरे तुझ कोणता अरे आ मुकल्या जोडून जरा मुझ हाटल्या जड्या लाईन पडाय लाईन घेऊ हबरा मागा तू मुकले आमचा म्हणून त्याला हाटल्या चढ्या लाईन पडाय अय मुकायल बासी तोंड चढपडे चढ कोतू नयताई हे बासी उबरा बासू मुकार पुरा तुम्ही उलेले ते आता आव बस उलेता हे घर ने तुमचे हे ऑफिस मोजे कित्याक ड्रायव्हर दिवस स्वतः गो नका आता की सादरे कोळे ही पोके होकेट मरे काय लेना सो बिझनेस जाऊन तू तो तर मी चालते पडे ते मात केतो एक माली हुजते माग निमाणी एक मालो तीन चालते पडे मारिनार तू नका बाई तू एक दिसते के माऱ्यान चोई ते केसो घाण्यानी केसो घाणसा खाले चोई ते फुटमारीचे घंटी निंताय ते आठ आठ समुद्र नव्हता असले कुणी हे केलो उदो नावा तर उडा साजा इंतर मागचा उडा सुना ते काय पहिला डेरी येऊन आले म्हणजे आज प्रेग्नेंट झाला कुतो ना कित्याक पुरग्या तोंड बी जाईत तुझ्या थोडी साईड म्हणून तू प्रेग्नेंट झालेला कुठं ना होय हो चलता तुम्ही नको विचारू का आठवो म्हणजे 8 महिन्यापासून तू उदक नाव बसता नको म्हणून किती पुरग्या पुलमा तोंड माहिती करतो असं तर कित कोय मार पाती या गँग मालो परोसा ससड्यार कचरे असो निमा बना आता मागे मारपा लागले तुगे ते मागता का तुम्हाला डायव्हर्स ते माका करता कर तो तर मग तुका साता माका डायव्हर्स शकू ना जाऊ होता दुसऱ्या दोतरा बघू पळय तुमका डायव्हर्स देऊ पयली तुम्ही दोघां तयार असून जाय डायव्हर्स घेऊ जाल्यार जाऊ तयार असलो तुमची केस घेऊ आ काय राहता का डायव्हर्सच्या किती ते पावला सारखी सिरपासू करू कोणा तो सगळे मी होटू जावलायता आपल्या जे सांग कोणी यारा किस गेलाय का एक दांत मुझ दांत प्रणा येत नाही अरे बाबा हे तुमचे पर्सनल प्रॉब्लेम मागा नका ते तयार असं तुका डायव्हर्स देऊ तू किती म्हणता आऊ ती पाहा ते काय माहिती किती प्रॉब्लेम झाला पण टॅक्स जी वस्त गेले त्या कडे हा ती माग तीच फोटो सांग तुझी वस्तू त्याला केसो असता रे तुगे मकोडे या पटा हा ते मुलगे त्याचो कॉन्ट्रॅक्टर डायरेक्ट डायरेक्टर कॉन्ट्रॅक्टर प्रोड्युसर आता मला खोटा आता की आता समजी नाही बकरे अरे सांग रे जण जा एक बुरग्या पाय कोण हकत मायको छोकर असो त्या पाय गनु 9 महिने सांभाळवा जण मारवा आणि ओरा तू चल हट हे जे सांभाळ दिले की एक दातून नसतो मुलगीचा बाजाता अरे डोंगरावर झाड देव शिकवत रे खबर मका डोंगराव झाडा देव शिकवत हा. पण डोंगराला ना तू म्हणजे घराला पाणी शिकत तू माग सांगता ओ आता ते सगळं ओ बुरग्या होक कोण हा त्याका ओ मका हे बोय तुका सारखे सांगपाचे म्हणल्यार एका भुरग्याक एक आवय जन्मान हाडटा म्हणटच भुरग्याचो पयलो त्या आवयक वेता तर बाप तुरो म्हणटा एक बुरग्या जन्माक आवय येणार मागीर? पुढे एक बुरग्या जन्माक एक उस्तोरी येता आणि उस्तोरीचे भुरगी जाल म्हणजे ऑटोमॅटिक ती आवय जाता यू टॉकिंग नॉनसेन्स अँड यू टॉकिंग हाऊ लाईक या आय ऑल्सो द रूल्स अँड रेग्युलेशन ऑफ द चिल्ड्रन प्रोडक्शन तू हो ते काम कळे मग तू आज सांग एटीएम आम पैसे असताय एटीएम कार्ड तुका असता सारखे. तू एटीएम कार्ड घाल एटीएम तो पैसे बाहेर काढा होय. ते पैसे बाहेर स्वतः ते कोणा गेले तू गेले एटीएम आहे ऑफकोर्स म्हणजे एटीएम मशीनाचे कसे जातले बाई सांगते का या मुली जात म्हणून मुली आपण सांगते का मुझे तो बोल सकता है एटीएम मशीन बना ऑफ कोर्स यो माय एटीएम मशीन आय एम अ डेबिट कार्ड तुम्ही आणि तुझ्या दुसऱ्या दोघात वयात तुमची केस मजा सॉल्व्ह करून जाऊची असं पण मोजी केस सॉल्व करून जातली नाही तो तर बा ही विषय चाली यो इबोय सकाळी सांग तुझीच फाईल घेऊन असाव तुझीच केस स्टडी करताना तुझीच फाईल घेऊन असाव तुमचे किती झाला तुमच्या सांगल्याने तुमची केस मजा सॉल्व्ह करून जाऊची ना तुम्ही दुसऱ्या दोघात वयात म्हणा तुमच्या दोघांचं भुरग्याच आहे झाले अरे एक काम करून जाता तुमच्या आणि एक भुरगे जोडून येसो दोघांनी बरोबर राहा एक भुरगे वाटून घ्या मागी डायव्हर्स दी आणि माझ्या आणि दोघ जण ट्विन्स आहोत माहिती कोणा अरे आणि एक भुरगे जोडून राहा बरोबर ही मुलगी घातली मग समजी नाही अरे बाबा आऊट का सांगते सारखे नाही आता एक झाले आणि एक झाले दोघांनी एक वाटून घ्या आज रात्री का भुरग्या फायनेशन झाली आज रात्री काय तर गोल बनाय भाडी आजकाल नाही गोष्टी चोड चलायचे पा आणि अशा कारण म्हटल्यार आम्ही पहिली मोगाल पडटा
मोगाची गोडसाण काजार जावच्या आधीच सांगता आणि उपरांत कासार सांगता आणि देखूनच आमची आईची काजारा जोडत्यो तोपना आधी पहिली कासार जाताली आणि उपरांत मोगाची गोडसाण सांगताली आणि देखूनच तांची काजारा सासणान तोपताली एक सांगतो तुर बाप म्हजी केस खंय पावल्या मिस्टर चार्ली तुका स्वतानी सारखे सांगपाचे म्हणल्यार तुझी केस तितली स्ट्रॉंग ना सारखी वीक आसा तुझी केस तुजे वाटेन मी पोटा ते सांगशी म्हाका म्हजी केस एक म्हाका सांग खरेंच तुका 2 किडनी आसल्यो आनी एक किडनी त्या डॉक्टरान ऑपरेशन करताना हॉस्पिटलान तुजे काडली म्हणून तुजे लायक कितें प्रूफ आसा ना 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 म्हणजे तुका एकूच किडनी आसली जाय 2 किडनी आसल्यो कितें प्रूफ आसा तुजे लायक असा म्हजे लागीं प्रूफ कितें आसा प्रूफ ऑपरेशन कोरच्या पयलो डॉक्टर कामत अशी स्कॅन केलेलो रिपोर्ट आसा म्हजे आणि ताजे साफ दाखोवन दिता की म्हाका एक न्हय पूण 2 किडनी आसल्यो जिंकलो एका सूत्रान तू जिंकलो मिस्टर चार्ली केस जिंकलो आता पळय त्या डॉक्टराक हांव कोर्टान उबो करून कसो वेगळो करून सोडटा पळय तो पूण ती दोतोर वस्तोरी अरे ती कोणूय जावं कायदे सगळ्यांक सारखे कायद्याक दोळे म्हणटा ते आसना आता पळय त्या डॉक्टरीक हांव कोर्टान उबी करून कशी वेगळी करून सोडटा पळय ती पुढे तुजो तो स्कॅन केलेलो रिपोर्ट तुवें म्हजे लागीं दिवचो पडटलो म्हजे लागीं रिपोर्ट ना म्हजे लागीं प्रूफ ना म्हज्या कोर्टान कांयच करूंक ना एक्सक्यूज हॅलो Hello, Advocate Kapil. येस Dr. Ruth Mendonça उलयता. तुका मेळोंक आयलेली हांव आजुनूय तुज्या ऑफिसाच्या भायर आसा. होय, जाणा हांव ऑफिसान भितर कोण आसा तो. जाता जाल्यार ताचेशी तो स्कॅन रिपोर्ट घेवंक ट्राय कर. ते सगळे तू म्हजे सोड डॉक्टर कोण डॉक्टर डॉक्टर म्हणजे ॲडव्होकेट डॉक्टर दोतोर म्हणतात न्हय तू टेन्शन घे नाका मिस्टर चार्ली तुझी केस हांव पळयतो तू काय टेन्शन घे नाका Tell me now. समजतो तुझे काम झाले म्हणून येस Thank you so much. Welcome. I'll see you later, Baba. ओके बाय बाय मिस्टर चार्ली तुझो तो स्कॅन केलेलो रिपोर्ट खंय आसा ताच्या बरोबर म्हज्यान कोर्टान कांयच करूंक जावचें गुड जिंकलो तू जिंकलो की हांव जिंकलो अरे ही केस तू जिंकलो मिस्टर चार्ली आणि हांव स्वत तुका सांगता बरेच केस तू जिंकलो विश्वास म्हजे दोन आदोगाद व्हडलो Oreța boca, tu ocle în ușa, și tu o te-o puili ponaso. Che sori au gigot zalia, ugrasa pantolo tu sopulo. सुरेचे ओयात म्हाका फुल्लो Vișoasul ce dota, uno dir adar fur. काय पेरगा Amcea gamat n-are eclo, almoga ducea oslo. थँक यू व्हेरी मच मिस्टर चालीबा थँक यू व्हेरी मच अरे कोणाचा रिपोर्ट घेऊन अरे बाबा वो रिपोर्ट कोण मारिया म्हणतात तो कोण आहे मारिया मुळशी कोरकांती हा? आवय कोणाचे बेसन असताना भुरगे तिच्या कुसव्यात सोपले आणि उपरांत तीवूय सोपली अरे बाबा वो रिपोर्ट म्हाका कितें करूंक म्हाका तुजो रिपोर्ट जाय तुजो खंय आसा तुजो रिपोर्ट आले घेऊन येता दोतोर हा